भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप। भावां भयणीनो, ह्या पासत सोमया जेजूचेर तुमी भावार्थ दवरला आनी सगळ्या भक्तांचो तुमी मोग करतात म्हूण हांवें आयकलां ते मेरेन तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां दीत आसां आनी म्हज्या मागण्यांनी तुमचो उगडास करीत आसां। आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताचो देव, मोहिमेवंत बाप, ताची परिपूर्ण वळख तुमकां मेळचे खातीर जाणवाय आनी उगडापे केल्ल्या गुटांची समजणी दिता तो आत्मो तुमकां दिवं। कसल्या उंच भरवंशाक देवान तुमकां आपयल्यान केदी व्हड मोहिमेची गिरेस्त आपल्या भक्तांक ताणें दायज कशें सांबाळून दवरल्या आनी कसली मीत मेर नासलोली पदवी आमा भावार्थ्यां सवें ताचें बळ दखल करता। हें सगळें तुमी वळखूंक पावचे खातीर देव तुमच्या गिन्यान्याच्या दोळ्यांक उजवाड दिवं। जेन्ना क्रिस्ताक देवान मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केलो, स्वर्गार आपल्या उजव्याक ताका बसयलो आनी सगळ्या प्रधानां, अधिकाऱ्यां, पदव्यां आनी राज्यां वयर ताका दवरून ह्या आनी येवचो आसा त्या काळांतल्या कसलेय नांवाचे सोते वयर ताका घालो। तेन्ना ताणें क्रिस्ता सवें ती आपली पदवी दाखयली। ताणें सगळ्यो वस्तू ताच्या पांयां घाल्यो आनी ताका पवित्र सभेचें मस्तक केलो। ती ताची कूड आनी सगळ्यो वस्तू संपूर्ण करतल्याची भरती। देवाचें उतर हें। जबाब, तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय। सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांशेक प्रितुमेचेर कितलें व्हरतें नांव तुजें। मळबा परोस उंचली तुजी मोहिमा। ल्हान भुरगीं दुदाचीं बाळां लेगून आपले जिबेन करतात तिची स्तुती। जबाब, तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय। मळप तुज्या हातांचें काम। हांव पळयन जाल्यार तुवें थंय लायिल्ल्या चंद्रा नखेत्रांचेर नदर घालीन जाल्यार मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक। आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक। जबाब, तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय। तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परोस मातसो सकला दवरलाय। मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय। तुज्या हातांच्या रचनांचेर ताका अधिकार दिलाय। आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळता दवरलाय। जबाब, तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलोय। उद्गार। सर्वेस्पराक जय जय। स्वताचो आत्मो म्हजे विशीं साक्षी दितलो आनी तुमी म्हजे गोवाय जातल्यात म्हणटा सोमी। सर्वेस्पराक जय। लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां सांगता, म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा हुजीर दाखयत जाल्यार तो आपलो पाटलावदार म्हूण मनशाचो पोतूय देवदूतां हुजीर दाखयतलो। पूण जर कोणूय मनशा हुजीर म्हाका वळखना जायत ताका देवाच्या दुतां हुजीर हांवूय वळखोचो ना। आनी कोण मनशाच्या पुताचेर आड कितेंय उलयत ताका तें वखसतलें। पूण कोण पवित्र आत्म्याची निंदा करीत जाल्यार ताका ती वखसोची ना। तुमकां देवस्थानांनी आनी नितीदारां
ओ अधिकाऱ्यां मुखार व्हरतीत तेन्ना कसो आनी कितें जबाब दिवचो ओ कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. तर तुमी कितें म्हणूंक जाय तें पवित्र आत्मो तो वेळ येतोच तुमकां शिकयतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.